जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फरमायला न्हय, दृढ आनी तीर राव, भिये नाका आनी दैरसाणी नाका, कित्याक सरीसपोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवे आसतलो. दानियल चॅप्टर 13 वर्स 1 to 9. बाबिलोनात जोवाकीम नांवाचो एक मनीस आसलो. तो हिल्कियाच्या धुवे सुसान लागीं लग्न जाल्लो. ती भोव सुंदर आसली आनी देवबिरान ती चलताली. तिचो बापूय आनी तिची आवय भक्तिवंत मनशां आसली आनी तांणी आपल्या धुवेक मोइजेच्या धर्मशास्त्रांत शिकोवण दिवन वाडयल्ली. जोवाकीम भोव ग्रेस्त आसलो. ताच्या घरा लागीं एक मळो आसलो. जुदेव तांगेर येवन वचून आसले, कित्याक लोक हेर सगळ्या प्रासड ताका मानान लेखतलो. त्या वर्सा लोकां मदल्या दोगां मालगड्या मुन्सिबीदार नेमले. असल्या मनशा विशीं सरेस्परान म्हळें, नसतेपण बाबिलांतले भायर सरले. मुन्सिबदार आसले त्या मालगड्या उदेशी, आपूण लोकांचे फुडारी म्हूण दाखयतल्या मनशा उदेशी. हे मनीस जोवाकीमाच्या घरा सदां आसतले आनी कसलोय दावो आसलेली सगळी तांचे मुखार येतली. दनपाराच्या वेळार सगळो लोक भायर सरून गेल्या उपरांत सुसान आपल्या पतीच्या मळ्यान भोवंक वेतली. ती दिसपडती येवन भोंवडी मारतना ते मालगडे तिका पळयतले आनी तिका आशेवंक लागले. ताणें आपले कोशेर काडून कुशीन दवरले. सर्गाक दीस लायना जावच्याक ताणें आपले दोळे वळयले आनी नीती निर्णय ताणें मानान धरले नात. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकानशेक तुज्या अधीन करता. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हळें भिये नाका. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखाता देखून हांव ताका राखतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखाता ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सरेस्पोर सांडून घालिनाय. जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर.